पुलिसांनीच पुलिसाक नाडले. कशें नाडले जाल्यार पुलिसांनी आमकां तालांव घालो, आमकां म्हळ्यार लोकांक जनरल जनतेक, आनीक मागीर तो तालांव बायले भायर आपल्या एकावंटा व्हेलो. मागीर पुलिसांक कळ्ळें जोयल बाबान बातमी करतकीर की तांकां नाडल्यात म्हणून. सो तांकां नाडल्यात हें तुवें जोयल बाब तांकां सांगचें पडलें. मागीर तांणी रिकवरी प्रोसिडींग स्टार्ट केल्यो. पुलिसेन स्वताच्याच पयशांच्यो रिकवरी प्रोसिडींग स्टार्ट केल्यो. मागीर सस्पेन्शन जालें, हाडून पयशे घेतले अशें पुलीस म्हणटात, पयशे परत हाडून घेतले म्हणून. हें कितें जालें नक्की आनी तुवें तांकां कित्याक सांगचें पडलें? प्रमोद, अशें आसा की ऑल दीस फायन्स वीच चलान्स जाता तेजे 2-3 भागांनी पयशे येता. एक वन इज ऑनलायन पेमेंट्स वीच इज आउट ऑफ दीस डोमेन, एंड वन इज कॅश कलेक्शन. सो हितून भितर पिचोली पुलीस स्टेशनाचेर हो जो कॅश येयलो, देन दिस कॅश कलेक्शन इज गिवन टू अ dealing hand, a person who actually takes responsibility of the entire cash and then deposits it into the account. आता अशें जायत आसतालें की that money has to be taken, given to the dealing hand makes an entry and sends it to the bank. हितून भितर कोणाक चॅक करूंक ना की फॉरेन्स तो पयसो आयला आनी डिपॉझिट केला तो वेदर इट इज टॅलिंग. इन दीस केस नाव द पुलीस हॅव रँडमली did a audit, random based audit kele ki in Bicholi to check. Go to see there was a difference in amount of 17.3 lakh of rupees across 11 months. म्हणजे 11 महिने झाले की पैसो येता आणि जो पैसो डिपॉझिट करता तिचे भितर फरक आशिल्लो. Now that means there is no check in who is and what is the money which has been collected and what is the money which has been deposited. So तुम्ही एका लेडी कॉन्स्टेबलाचेर आदारीत सोपयलें की तुमी तेणे जाय तितले पयशे घालपाचे बँकान आनी ना पयशे जाय तितले सायफन करपाचे खंय तरी घालपाचे. सो देर वॉज अनअकाउंटेड मनी हियर. सो बेसिकली हितून भितर प्रश्न असो येता की दीस इज ओन्ली वन बिचोली पुलीस स्टेशन. आता and this is across 11 months we have recorded the police have recorded 17.30 lakh misappropriation. हितून भितर आतां क्वेश्चन असो आसता की दुसरे हितून जालां काय आसतलें अशें. देर इज एंड व्हाय देर इज नो क्रॉस चेक, देर इज नो सिस्टम इन प्लेस टू पुट दिस इन प्लेस. देर शूड हॅव बीन अ सेकंड चेक. प्रमोद पळय मुद्दम every time there is cash handling, whichever department, asle misappropriation जातात. And for that matter, I think the system should be, some authorization should have happened, some cross check should have been there, some system has to be there in place. The very fact that you are authorizing one person to make the entire transaction and do not have a check on this clearly means that our system is hollow. Our system is completely hollow because असली गजाली पयले जाल्ल्यो आसा, दुसरे डिपार्टमेंटान जाल्ल्यो आसा की वी हॅव मेन्शन्ड एक्सायज स्कॅम अर्लियर. असल्योच गजाली जाल्ल्यो आसा की वन पर्सन इज हँडलिंग कॅश and he alone is responsible for this transaction. So this is a learning curve. The only sad part here is that हितून भितर ट्रान्सपेरन्सी शी दिसना अजून देखून. Like we have brought this report out, we have brought all the facts, we have taken police comments on this. They said inquiry has been initiated, inquiry zali hejer. They have found the person, the lady constable guilty. Number one, immediate suspension जावंक जाय आशिल्लें. कित्याक प्रमोद आयज-काल forget about money misappropriation, एक ट्रान्सफर जाता वायरलेसाचेर, एक सस्पेन्शन जाता एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड. एक इंस्टन्स जाता आनी इमिजिएटली यू नो दॅट यू आर ट्रान्सफर्ड to the Goa Reserve Force. असले गजाली जाता. आनी here this is a serious case of 13 point or 15 point odd amount and there is no suspension in place. Till now we get to know of the suspension only through a tweet of the police. There is no order out. We don't know how much of money has been recovered. So why there is no transparency? Why these things are not very clear? Why is there is no clarity on the hesitancy in taking action on a fraud which has happened? Yeah. पांडुरंग बाब, तुवें लास्ट टायम हो इशू काडिल्लो. फाटल्या रावंड टेबलाचेर आमी पुलिसेची उलयल्ले ते सुनिता सावंताचे ट्रान्सफराचें, बरोबर.
ताज्या पयलीं तुवें आमकां याद करून दिली की येदो व्हडलो सुलेमान कादयेंतल्यान गेलो पण तेन्ना काय तुगेले खंयच्याय एसपीक ट्रान्सफर केलो ना. आतां सुनीता सावंताक कित्याक ट्रान्सफर केला तें अजून मेरेन आमकां खबर ना. तूं जी ट्रान्सपरन्सीची भाशा म्हणटा ती ट्रान्सपरन्सी कित्याक जाली ती आमकां खबरूच ना. तिसरी गजाल ह्या प्रकरणा भितर तर अशें चल्लां की ना आयले आयले पयशे आयले पयशे आयले पयशे आयले अशें सांगप चल्लां. ते कशे आयले कितें आयले. आतां पुलिसे कडच्यान जर पयशे चोरल्यात दीस अ व्हेरी हे सेंटेन्स सुद्दां म्हाका म्हणटना मातशें जीब आडखळटा कळ्ळें तुका. पुलिसे कडच्यानच जर पयशे चोरल्यात जाल्यार ताजेर चोरयेचो गुन्यांव नाका. ही चोरी वेगळी आनी बाकीचे लोक करता ती चोरी वेगळी. म्हाका दिसता प्रमोद आनी ताजे खातीर फक्त एक लेडी कॉन्स्टेबल जबाबदार आसा आनी कोण जबाबदार ना. डेली जे चलन्स येतात ते सरकारा हितून डिपॉझीट जावपाक जाय. अशें सिस्टम डिपार्टमेंटाची जी आसा ती तेतून खंय तरी मातसो प्रॉब्लेम आसा. अदरवायज म्हणजे फाटल्या विकान 29 जानेवारीक हे पुलीस डिपार्टमेंटाक कळलें की अशें जालां म्हणून. ताच्या उपरांत तेंच्यांनी 2 लाख रुपया भरले बीन वेरी नेक्स्ट डे. आनी पयशे भरता अशा प्रकारचे तो म्हणजे कोणी तरी ताका मे बी कोणा जर सपोर्ट आशिल्लो म्हणजे भितरल्यान कोणी तरी तेजी पाठराखण केली आसपाक जाय. पूण म्हाका दिसता आतां इतलो 17-18 लाखाचो तो अफरातफर जाल्या इतके पयशे इतले पयशे तेज्या कडेन तेणी दवरले आनी ताजो रिकॉर्ड डेलीचे डेली मेंटेन जायना हातूनच हें आसा. म्हाका दिसता फक्त हो एक विशय आसतलो अशें कितलेशेच जाग्यार जाले आसूं येता. जर तुमी डेलीच्या डेली जर रिकॉर्ड तुमच्या कडेन जर येना आसत पयशांचो चलनांचो जाल्यार अशें आनीकय खंय खंय जाल्लें आसूं येता. फाटले फावट ते एक्सायज डिपार्टमेंटान जाल्ले म्हाका बांबोळेचे बँक SBIचे म्हाका खंयच्या तरी बँकेचे ब्रांचीन सेम इशू जाल्लो की पयशांची अफरातफर करपाची. ज्यांच्या हातीन तिजोरी येता तेच लोक कशा पद्दतीन लुटता अशे प्रकार हे गव्हर्मेंटान घडटा कांय वेळार. म्हणजे कांय वेळार ते घडटा बिकॉज ऑफ ही सिस्टम की डेलीच्या डेली तो मेंटेन जायना रिकॉर्ड. म्हाका त्या खातीर गजाल जाली आसतली आनी तेजेर एक्शन जाल्या. म्हणजे एक लेडी कॉन्स्टेबल कोण तरी ती सस्पेंडूय जाल्या आयज. पूण रिकवरी जावपाक जाय हितून हे केसीन. हय रिकवरी जावपाक जाय हो एक मुद्दो जालो. मागीर ती केस बी फायल जावपा नाका थंय म्हळ्यार पुलिसेक आतां पुलिसेन केस फायल करपा नाका आपल्याक कोणे तरी चोरलो म्हणून. अशीच एक आनी तातूंत भितर एकटोच तो लेडी कॉन्स्टेबलच आसा आनी कोण ना ताज्या वयर आवय बापूय डिपार्टमेंटाक त्या जबाबदार धरपाक. ह्या केसीन म्हणजे अशीच एक केस म्हणजे सिस्टमची गजाल सांगपाक अशीच एक केस गोवानान पयलीं एक्सपोज केल्ली ती एक्सायजाची. हय सगळे पयशे कागदार भरलेले पयशे डिपॉझीट करून नासले. हय बँकेच्यो स्लिपी बी म्हणजे तुमीच केली ती स्टोरी. ताजो मोठो बोळा जालो मागीर तेजी रिकवरी स्टार्ट जाली बरोचसो एमावंट रिकवर जालो. हांगा तीच गजाल आहा. हांगासर अशें न्हू की हातींनी रिसिप्टी दिल्या कित्याक पुलीस आतां जरी पयशे ऑनलायनूय घेतले आनी कॅशूय घेवपाचो ऑप्शन आहा फायन पण स्लीप येता ती मशिनांतल्यान येता सो तो अकावंट जाता पयसो म्हणून हे ट्रॅक करपा इजी. खबर ना बी म्हणून खबर ना म्हणपाचो मार्ग ट्रॅक ना. करपा इजी. आनी ह्या हितून जेन्ना एके म्हयन्याची गजाल पयलीं कळ्ळी एके म्हयन्यान सारके अकावंट्स ना म्हणून तेन्ना त्या म्हयन्याचे 1.5 लाख काय 2 लाख कितें तरी त्या पिसीन हाडून भरले तेजे कुशीक दवरलेले. म्हणजे ताका इतले पुलीस आतां पुलिशेन कामाक आसता ती आनी खबर ना बाबा हांगासर आपूण एक अकावंट दिता आनी पयशे आपूण इतले डिपॉझीट करता आनी ते बी पयशे अकावंटीत दाखयल्या बाबा हांगासर 5 लाख तयार जाता रिकवर हें जालें फायन जालें म्हणून आपूण भरता इतलेच आनी ते केन्ना सापडूंक शकता ते खंयच वचपाक शकना इजिली. हे सगळे पुलीस कॉन्स्टेबल एक आपली कुस्तार करतलो आनी कोण ना म्हणटू ते इन्वेस्ट ताका कितें इतली जर ह्यो बेजीक गजाली हाजे खातीर तुका टॅक्नॉलॉजीचें ज्ञान आसपाची कांय गरज ना की बाबा हो टॅली जाता आनी हो टॅली जाल्यार आपल्या आपूण सापडटली हें कळपा खातीर ही स्टोरी जर येवन आशिल्ली न्हू जाल्यार एक वेळ रिकवरी जावन एक वेळ केसीच जावची नासली. स्टोरी रिकवरी जायनाशिल्ली रिकवरी करचीच पडटा आसली एनी हांव कारण तो अकावंटेड मनीचो मशिनान तेजेर तो अकावंट जाला इतलो सो रिकवरी पयलीं 2 लाख जेन्ना रिकवर जाले पयलीं खूब पयलीं जालें ते तेन्ना स्टोरी कोणाक कळना सो ती ओग्गी आसले. बाकीची रिकवरी 14 लाखाची आतां जाली आयज म्हटल्यार तेंच्या फादरान डिपॉझीट एकूच रँडम तेणी इन्क्वायरी केल्ली रँडम इट्स नॉट दॅट डेस देर वॉज एनी सस्पिशन. पूण लोक एक सांगपाची गजाल म्हणल्यार हे पयशे डिपॉझीट करता तशें न्हू आतां लायक फॉर एग्जाम्पल देर इज वन ट्रान्जॅक्शन ऑफ 2,82,000 2,82,000 इज रिसिव्ड ओन्ली 82,000 इज डिपॉझिटेड. सो 2 गेलो थिंगाचो कळ्ळें तुका तसो करून तो एके म्हयन्याचो जेन्ना नोट जालो तेन्ना एका म्हयन्याचो भरलो. मागीर जेन्ना 1 वर्साचे चॅक केले तेन्ना 17 लाख सापडले. न्यूज येयल्या उपरांत तेजेर एक्शन इनिशिएट जाल्या करेक्ट जाल्यार ते पयशे बाबा तूं त्रासान
त्या पीसीन ट्रान्सफरू घेतली दुसऱ्या सेक्शनाक म्हाका दिसता कोलवाळे एस्कॉट हितून ते ट्रान्सफर घेतली थंयच्यान आपूण आतां हे आंगार येता आपूण ट्रान्सफर घेतलेले आपूण सुटलो असो बी प्रकार जाला आसतलो सो जेन्ना न्यूज येयल्या जेन्ना गव्हर्नमेंट न्यूज पब्लीश केल्या तेन्ना हेजेर एक्शन स्टार्ट जाली ताका सस्पेन्शन जालें आनी तो एमावंट एक 14 लाख कितें उरतालो तो आतां कळटा आमकां की आतां भरलो म्हणून आतां भरलो म्हणून केस सोंपपाक जायना अशें तस जाल्यार प्रत्येक चोराचो मुद्देमाल रिकवर जाता recover जाता तेका सोडचो पडटलो आनी प्रत्येक वच कायदो येतना म्हणल्यार एफआयआर जावंक जाय आशिल्ली तेच म्हणटा तुका ना म्हाका एकच हातूंत भितर दिसता प्रामाणीकपणान फाटल्या एक 1.5-2 वर्सां पुलीस वेगवेगळे क्रायमा भितर सापडपाक लागल्यात वेगवेगळ्या लास्ट म्हाका दिसता पुलिसांकच नाडपाचें उरिल्लें अदरवायज वेगवेगळ्या सिरियस क्रायम्सा भितर पुलीस सापडपाक लागल्यात सो खरेंच आतां प्रश्न पडटा की बाबा कसले लोक तुमी भरती केल्यात खात्या भितर आनी ते खरेंच पुलिसींग करतात काय पुलिसिंगाच्या नांवान लुटतात हो प्रश्न विचारपाची आज परिस्थिती आयल्या कारण दर म्हयन्याक दर 2 म्हयन्यांनी जर एक पुलीसवालो कसली ना जाल्यार कसली चुकीची गजाली भितर जर सापडटा म्हणजे चुकीची गजाली म्हळ्यार कितें क्रिमिनल गजाली जाल्यार मागीर एकूण ही भरती प्रक्रिया चल्ली कशी आनी कसले तरेचे मनीस वेवस्थे भितर तुमी हाडटात आनी दवरतात हाजेर प्रश्न जर पडलो जाल्यार कोणाक तुमी दोश दितले